믿고 나가요 할렐루야 Calvary bello promiscoda Egmona amado 할렐루야 미사치 벨페도 갸미게다 믿고 나가요 할렐루야 Ekmanan misamado Halleluja Calvary vek novianto nosoda Krista ciamona ugrascoruja Uno solo e virgin modota Krista verra cemas Halleluja बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या सवे आसूं म्हज्या भयणी भावांनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर हे वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणूया सोर पदवीदार देवा अनेक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या सदभाग घेवन सदांच सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. आयच्या दिसा आख्खी पवित्र सभा भाग्यवंत मार्ता मारिया आनी लाजारस हाचें समरण करता. हेचे मिसाचें इतिहास हांव भेटयता. लावरेंथिना नाजारे लॉपीस हाच्या सासणीक थारोवणा पासत मागूंक ती ह्या संवसाराक ओंतोल्ल्यार आज 7 दीस परतात. तेच परी आपल्या वाडदिसा मयार मागूंक लायता मार्टीन देखुना. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. मेरी एस्ट्रोसियो कांदिदो डायस पॅट्रिक वाज नाजारेत वाज सेल्विना फेर्नांडीस पिएदाद लॉपीस बाजिलियो कोलिमाव सिल्वेस्टर लुईस ग्रासियाना लॉपीस आनी कितेरिया पिंटो. आयच्या दिसाक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचें वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांच्या पासत मागुया. जी कोण पिडेंत आसात जावं घरा लागीं वो हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात आज ऑपरेशनाक वेचीं आसात चॅकअपाक वेचीं आसात तांचो उगडास करून तांचेय पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो खासगी गरजो तुमचीं देसावां देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा तुज्या पुतान लाजारसाक फोंडांतलो जिविताक उठयलो आनी मार्ताच्या घरा मानाचो सोयरो जावंक ताची खुशी जाली. मारये सांगाता ताच्या शब्दाच्या नियाळा वरवीं
दादोशी जावून आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत विस्वाशी रावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता. बागी होवन जिवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. मोच्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनू एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवातायन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो केला तो. आमच्या पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयला तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनू, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करुया, मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळोन येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळखार. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखूंक दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. भोगतानो
सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवांक पुर्यान उपास तापास काडचो पडटा. पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब जाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार मनशा पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वोगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुआवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जायते जिदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनीक आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परतून म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या सुमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाड केलो. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमकां सगल्यांक इश्टां आसात. वी ऑल हॅव फ्रेंड्स. आनी ल्हान भुरग्यांक पासून पडत जाल्यार तांकांय इश्ट आसात. आनीक इश्ट बरेय जावंक जातात, वायटूय जावंक जातात. तांच्या कोन्या वो देखी उदेशी. आनी दे हॅव अ इन्फ्लुएन्स ओवर अस. तांचो प्रभाव आमचेर पडटा आनी आमचो प्रभाव तांचेर पडटा. जरी तर आमी कितें बरें केलें जाल्यार गोडे ते शिकोवंक शकतात. आमी कितें वायट केलें वो ते कितें वायट करतात तें हांवूय शिकोवंक शकता आनी तिवूय शिकोवंक शकतात. म्हणटच वी इन्फ्लुएन्स इच अदर. हाचे उद्देशी जे कोण म्हजे इश्ट ताचे उद्देशी म्हजी ओळख जाता आनी म्हजी ओळख तांचे उद्देशी जाता. आनीक आमचो घोराबो बीन एक जाता. इश्ट जेन्ना घरा येतात तेन्ना आवय बापायक भेटतात आनीक ह्या उद्देशी तांचीय ओळख जाता. मोगाच्या इश्टानू, अशीच एक घडणी आमकां पवित्र पुस्तकांत 2 सुवातार मेळटा, जंयसर जेजू एका कुटुंबाक भेट करता, कारण ती तेंच्या इश्ट आशिल्ले. आनीक 2 घडण्यो म्हणल्यार पयली, जेन्ना जेजू मारिया मार्तागेर वयता आनी थंयसर एक बेटेक तो थंयसर वेता आसतना मार्ता भायल्यान तावन सगली तयारी करता जाल्यार मारिया बसून रावता. आनी दुसरी घडणी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचल्या. म्हणटच आयच्या दिसा जेन्ना आखो सेवादोर तांचेर दवरलेलो आसा, तांचेर नदर घालुया. तांच्या जिवितांत कितें एक गूण आसा तो आमी पळोवया, कारण हो गूण तांकां घडयेक जेजू उद्देशीच फावो जालो आसतलो. पयली मार्ता प्रेपरेशन करूंक हारपीट जाता, तयारी करूंक, कारण तिका खबर आसता जेजू थंयसर पावून चल्ला आनी जेजू एक पयणकार कसो ताका एक बरें जेवण दिवंक जाय, गूड हॉस्पिटॅलिटी.
आनी हें करूंक ती वावुरता आनी एक शेकी आपली भयण आदार करिना म्हूण ती बेजार जाता. दुसरी मारिया. मारियाक आमी पळयता जेन्ना जेजू थंयसर आसता तेन्ना जेजूच्या पांयाशी बसून ताच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता ती मोलादीक उतरां, देवाची उतरां आयकूंक ती तोजवीत करता. आनी हे परी देवाच्या उतराक ती मान दिता आनी जेजू तिका वयर काडटा मार्थावून. आनी तिसरो लाजार. हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता लाजार मेल्ल्यार 4 दीस जातात आनी जेजू थंयसर पावून सरता. मार्ता जेजूक धांवी भेटूंक येता जाल्यार मारिया घरा ओगीच रडत रावता. आनी अशें आसतना जेजू लाजाराक पुनर्जीवन कोत्ता ही खबर तर आमी जाणा. आनी उपरांत आमी पळयता की जेजूक जेन्ना लाजाराक जीवन करता ताचें सगळें जें कितें बरें देवान केलां जेजून केलां तें तो परगट करूंक भोंवता. आनी ह्या उद्देशी जेजूचे फॉलोवर ओदीकूच वाडटा. ह्या पासत कोण तरी नाटकायेन बरता आनी ताचो नाटक नाश करूंक सोदता, ताका जिवेशी मारूंक सोदता. म्हणटच आमी पळयता लाजार जें बरेंपण ताणें अणभवलां तें तो दुसऱ्यांक वांटूंक भोंवता. मोगाच्या इश्टानो, आज जेन्ना तांचो सेवादोर बी कुगडास करता आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया, भर घालुया. दुबाविरेत आमी मानून घेतली जेजू आमचो खाशा इश्ट म्हूण. फ्रेंड्स ऑफ जिजस, वी आर फ्रेंड्स ऑफ जिजस. एंड इफ वी आर फ्रेंड्स ऑफ जिजस आमचे भितर कितें असो गूण आसा काय वीच इज आवटस्टँडींग जो दुसऱ्यांक एक फोलेर कसो जावंक जाता व दुसऱ्यांक एक नीट दिशा जावंक जाता. आयच्या दिसा आमी पळयता मारिया तयारी, शी इज अ गूड प्रिपेरर, सगळें तयारी करता. मार्ता देवाचें उतर आयकूंक हारपीट जाता आनी लाजार देवाच्या उतराची परगटणी व ताच्या जिवितांत बरें जें कितें अणभवलां तें तो परगट करूंक सोदता. आज आमकांच विचार करुया, आमकां कितें गूण आसात काय? गूण आसात जाल्यार ते वापरून देवाचें उतर परगटुया. ना जाल्यार आमकां आज 3 नमुणे आसात. खंयचोय एक तरी गूण आमच्या जिविताक आमच्यांनी घेवंक जाता. हेच करूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावया सी 30 सर्वेस्परा देवा पान 40 सी 32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर या सोऱ्या उड्याचे ही बेटुका माता तो शिको हे बेटे नाता सुदुदाचे यानी पवित्रा कोंडोनो कोदुसा सोऱ्या उड्याचो आमचे बेडे करू पावलो क्रिस्ताचे पूर्वगोत्रा आमचो. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या भाग्यवंतां थंय तुजी विस्मितां तूं परगट्टाय. जशें तांच्या मोगाचो सत्कार तुका मानवलो तशें आमचे विस्वासी सेवा तुका मानता तसली जाव म्हूण तुज्या लागीं कालतेपणी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोय आसूं.
तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या उतरां वर्ते गोवायके उदेशी तूं तुजे पवित्र सोबेक नव्या बोडान सुफोड करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाशी मोगाची खरी खुणां दिताय. अशें तुजे सर्वणेचो गूट संपूर्ण जावच्याक तुज्या उत्तम देखीन आमचे हुर्बेन भरताय आनी तांचे दोयाळ विनवणेन तामन आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सर देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती आमी तुका वाकाणटाव आनी संतोशाच्या उमाड्यांनी गायताव. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं बरो देसो तुझे बरो जीवन बरोबर देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनोत जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा
आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे कागदुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना दांतीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जावं, तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास दी आनी आमी आमची तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां केण्यान निवून दिवं नाका आनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदर काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. निरागराज मूर्ती आनी महिमा तुमची सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या शेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्यात वेळ म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एकूतर मातुलो आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां.
जेजूक आमच्या कडच्यान शोधना गायन गावया D28 मुझ्या जेवणाक येयात पान 60 आणि 2 D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात बाबूय खुशी बसात मोच्या कुडी रोकात खुशी बसाया मोच्या जेवणाक येयात बाबूय खुशी बसात मोच्या कुडी रोकात खुशी बसाया Gesù ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce. पुन्हा मोडून मांडा जीवन मोडून वाचा तुम्ही जुडो जाया दुसऱ्या जीवन मोडा पुन्हा मोडून मांडा जीवन मोडून वाचा तुम्ही जुडो जाया दुसऱ्या जीवन मोडा Gesù ci viduce, Gesù ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce. Moce curi vangra, तुमचे किलाम दिया मोच्या रोक्ता वांगडा तुमचे पियोंग दिया मोचे कुडी वांगडा तुमचे किलाम दिया मोच्या रोक्ता वांगडा तुमचे पियोंग दिया Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce, Gesù ci viduce, Saudi ci viduce. सगळी उभी राहूया प्रार्थया सर्वेस्परा
तुज्या एकल्याच जोणीत पुताची खूड आनी रोगत आमी भोगतीन शेवल्या. हाचे वरवीं ओती संवसाराची राठावडीन तावन आमकां मेकळीं कर. अशें भाग्यवंत मार्ता, मारिया आनी लाजाराचे देखी वरवीं ह्या संवसारान तुज्या खऱ्या मोगान आमी वाडूं आनी स्वर्गार निरंतरी तुज्या दर्शनान संतोसूक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. आनीक सर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मागणे सान मिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या गुरा देवाचे पुतवे सैताना आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक नेमपणान ओतून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोडपता. आमेन. तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो परवांसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडून शक्त भितर सोर आमी कोरतेल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां हे उपकार सोडून दी. कायल्ल्याचेर चोय तरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितेले माये आमचे पासत विनोती कर. जोमदेचे प्रार्थन. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालेल्याच्या खाना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मारयेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ही आदाराची माई आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोत्तेल्यांक पाव, थाळ्यांत आमकां तिराय, आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. ही आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लाल्योन मागता. पोस्ट उस्के गोती विगणां सोकेस्तां ही आमचे निर्भाग हाडलेले कोरीस. ह्या ओचोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोस्तान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. भावार्थ्याची मागणी. आमच्या बाब साहेबाक भीष्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस्त भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक.
सोमेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची उब बुगोशी कर म्हूण मागता हांव. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय घालुया. Mari powici draka, tu korwani żadoliami, za swoda daracie mai, oleanka pajadami, tu ciebie भावार्थ्याच्या मागणे यादाराचे माई तुगरे सुशी उदार देवाची सोर देणी तूं आमकां वांटाय आमा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्तांतान तूं आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी बेतांव थाळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळांक जायत म्हूण जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवूंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय सोमया आनी खाडाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तिवंत शारोणा काल जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदैव सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कर हे देवाचे भाग्यवंत मागे क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळ जाणतावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सर्वणीचो फोड सासनाच्या सासनाक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीचे असोक्तायेन कश्ट वतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक उब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावंक बेगीनच तुजे दोळ्यार भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगात आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचें सोवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भोव खोनवाडे आंकवार मारये उगडास तर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलो. तुज्या हातांतलो आशिरो घेन आसतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवना. ह्या बरोवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीच्या आंकवारी माये मोचे तुजे सोरची हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ती आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया T21 पान 213 T21 पेज 213. जोगाद आमची आदारी तूं सगळ्यांक आमकां दोर्सा पाडू बेसांगाक दोरगोराब्या सगळ्यो शांती सदांच दिवा.
दिगे माये आमकां तुझ्या विरान सांबाळ सोदा perpetuul să-i primim, आम्ही तुझी उस्कूत भुरगीं, मोठ्या दिगे माये आमकां तुझ्या विरान